सो तुमच्या कडेन एकूच मागता की तुमी तुमचे लेवलाचेर प्रत्येकान हार्डवर्क करपाक जाय. हार्डवर्क केल्यारूच त्या टायमाचेर हार्डवर्क करपा तेन्ना हार्डवर्क करपाकूच जाय. एंड वेन यू आर सक्सेसफूल यू शूड एन्जॉय द सक्सेस. सो एकूच तुमकां एक सांगून हे सांगपाक सोदतालो हांव. आनी आजोबा देवाक हांव खूब 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 मानता. म्हजी पोस्टींग खंय आसूं, म्हापसा आसूं नाल्यार कलंगूट आसूं, तांकां खबर आसतलें मातसो कितें टेंशन जालें देवाक येवन पांय पडटलो हांव. म्हाका इतली देवाची एक आस्था आसा, मिन्स हांव देवा कडेन तें कथन करता तर देव म्हाका केन्नाच नाराज करना. खूब संकटां येयलीं म्हजेर पूण हांव केन्ना हालना, कारण देव आसा फाटल्यान. सो तुमी देवाचे फुडें कांयच ना. देर इज नो डॉक्टर, नो नर्स, कोणूच ना. देव आसा मागीर सगळें. सो म्हाका देवाचे खूब विश्वास आसा. आनी आतां जो सक्सेसफूल जाला फक्त देवाचो आशिर्वाद फाटल्यान म्हजे आसा. खंय हात घालता थंय म्हाका देव पावता. आनी हांव कोणाकूच केन्ना काम करता, ऑफिशियल ड्युटी करता पळय, केन्नाच हालना. माय डिसिजन इज व्हेरी फर्म डिसिजन. आनीक हे सगळें जावपाक पावलें कारण ज्या स्टेजीचेर आमी हार्डवर्क करपाक जाय. हांगा एक मेसेज दवरता की तुमी सगळ्यांनी हार्डवर्क करात. गॉड इज ऑलवेज देर. प्रत्येक फिल्डान कोण टिचर आसतली, डॉक्टर आसतलो, डॉक्टरान पासून खूब हार्डवर्क केलें, ताका लागून आमच्या केरी गांवांत ताका रिकॉग्नायज करता. मॅडमीक पासून आपल्या शिक्षण क्षेत्रांत खूब हार्डवर्क केलें. सो प्रत्येक क्षेत्रांनी आपआपले जे पद्दतीन आमी हार्डवर्क करपाक जाय ते करपाचो.